हांगासर प्लेटी काडपाचो जो विशय आसा तो प्लेटी काडपाचो हांगासर भुरगे आमकां पळोवंक मेळ्ळेलो आसा. सो तांकां विचारलें ते म्हणटा की काम आमी बेश्टेच काम करता म्हणटा, टायमपासाक गेले म्हणटा. ऑफिसर हांगासर आसले पण ते वयर गेले, येयले सकयल आनी परतून वयर गेले. कितें करता रे? दादा कितें करता? बेश्टेच रावला. केन्ना काडले प्लेटी? केन्ना काडले? कोणी काडले प्लेटी? पहिला हेमंत इंजिनियर येऊन पळलो, पहिला ऑफिसर येऊन पळटा पळयात. पळय पळय बंधारो मोठो करपाची किती गरज काय म्हणून थळाव्यांचो प्रश्न. म्हणजे 3 प्लेट पंच ओल्ड बंधाराचे 3 प्लेटी आसा अजून सुद्धा. पयलीं काडटाले ते, आतां कित्याक कसलो प्रॉब्लेम जालो आमकां खबर ना, कित्याक काडना त्यो. बंधाऱ्याक लागून थोडो प्रॉब्लेम जाला, कित्याक जाणा डबल बंधारो जालो न्हू, ताका लागून ते ब्लॉकेज वाडले आनी ते आतां कितें प्लेटी नवी घातल्या पळय ताका लागून ते आतां रिटर्न अशें उदक येता. खरेंच म्हादय न्हंयक बंधारे घालपाची गरज आसा काय कितें? गांजाचो जो हो आसा बंधारो आसा त्या बंधाऱ्याची अंदू हायट वाडयल्या, पूण फोनाची जी हायट आसा ज्यो प्लेटी काडपाक जाय आसल्यो, म्हाका खबर ना एक्झॅक्ट कितें जालां तें, पण खूब जाण काल चर्चा करताले की ताची उंचाय जी आसा ती वाडयल्या आनी प्लेटी पंच्यो जे हें घालता पोंच्यान जे वाडयल्या ताका लागून झाडां थंय आडकोन उरता. तेंच्यांनी आमकां सांगपाची गरज आसा की हांगासले प्लेटी काडल्या काय ना, आमी ऑफिसराक आजूनय रावतात. बार्बेजन प्रोडक्टा खातीर कन्फ्यूज जावं.